नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परमामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांची आपतकालीन बसका आशिल्ल्या कारणान पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकाचें उक्तावण धुकल्ला फुडें. 26 ऑगस्टाक जातलें उक्तावण, मुख्यमंत्र्याची म्हायती. कोलवाळेच्या थळाव्यांनी म्हापशेच्या वीज खात्याच्या कार्यालयात वाडिल्ल्या वीज बिलां आड निशेध करीत वेलो धडक मोर्चा. अचकीत बिलां वाडिल्ल्या नागरिकांनी उक्तायली तिडक. फुडल्या खेपेक येतले फक्त 30 दिसांचे बील, अभियंत्याचें आश्वासन. जीएमसीचे पुराय कॅम्पस 5 स्टार करतले. तशेंच दुयेंत्यांक जीएमसींतल्यान सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकात सहजतायेन व्हरपा खातीर उड्डाण पूल बांदपाचो आसा विचार. मुख्यमंत्र्याची म्हायती. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन प्रलंबीत आशिल्ली थकबाकी दिवची. चवथीच्या पयलीं संजीवनी साखर कारखान्याच्या कामगारांची मागणी. तरुण तेजपालाच्या याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान निकाल दवरलो राखून बंदखणीत शरण येवपा पासून सूट मेळची म्हणून तेजपालान केल्लो अर्ज. सरकाराचो आशिल्लो मागणेचेर विरोध. शाजोरा इलेक्ट्रीक दुचाकी आनी कारी मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. गुडी पारोडेचो एका दादल्याक आयले आगताक मरण. आनी आतां खबरो विस्तारांत. पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकाचे 25 ऑगस्टाक जावपा आशिल्ले उक्तावण फुडें धुकल्ला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांची आपतकालीन बसका आशिल्ल्या कारणान स्मारकाचे उक्तावण 26 ऑगस्टाक जातले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. सीएम राजनाथ सिंह येता फाल्यांचो कार्यक्रम पोस्टपोन जावन परवा जाला. टायमींग इज सेम. ते मग कित्याक पोस्टपोन कित्याक केला? कोलवाळेच्या थळाव्यांनी म्हापशेच्या वीज खात्याच्या कार्यालयात वाडिल्ल्या वीज बिलां आड निशेध करीत धडक मोर्चा वेलो. अचकीत बिलां वाडिल्ल्या कारणान नागरिकांनी तिडक उक्तायली. तांच्या ह्या प्रश्नाविशीं बेगोबेग चवकशी करून फावो ती सुटका मेळोवन दिवची अशी मागणी वीज खात्याच्या अभियंत्याकडेन केल्या. मजगतीं लोकांक कळना पूण विजेचें कन्झम्पशन वाडिल्ल्यान बिलां वाडून आयल्यात. देखून फुडली वीज बिलां जी आसात ती 30 दिसांनीच येतली अशें आश्वासन अभियंतो हरीश रायकरान दिल्या. लोकल म्हणजे आम्ही 10-15 हजार जोडपी म्हणील आमच्या वेळेस जायना ही भरपाक 3,000-3,500 हजार बिला. डेट धाडटा तुम्ही तो टॅरिफ कॉल येता आमकां टॅरिफ 30 दिसांक लाय न्हू आमकां 30 दिसांक करूंक जाय न्हू. म्हयन्याक सॅलरी मेळटा 10 ते 12 हजार. तुमची बिलां अशी येवंक लागली. लोकांनी तरी कितें करपाक पेमेंट सोंपतलो का ते कट करूंक येताले. मागीर ते बाबा हेजे कडेन तेजे कडेन कॉफरीतले पयशे काड आनी हेजे पयशे काड परत तांकां इंट्रस्ट फारीक कर. लोकांनी करपाचें कितें सर? बिलां पळय फाटल्या 2 म्हयन्यांक आमकां जुलयान बील येयलें तेन्ना म्हाज्या सारक्या मनशाक 16,000 बील येयलें. जे म्हाका पयलीं 6-7 हजार येताले. आता कितें जाला ह्या आमी त्या म्हळ्यार एकदां चुकल्या म्हणून कितें रावले. सगळे लोक म्हणटाले आमी डिपार्टमेंटान या. पण ह्या वाटी कितें जाला आतां हें दुसरें बील आमकां सेम तशेंच येयलें. आमी कितें म्हणटा तुमी जेन्ना जुलयान बील दिलें परत तुमी आतां ऑगस्टान दिलें. आतां ऑगस्टान 55 डेज का 52 डेज दिले. तुम्ही जर हें बिलां जर आहा पळय ती जर सारकी एका म्हयन्यानूच जर दी जाल्यार आमचो जर तुमी टॅरिफ फाटल्यान वाडयता आमी घालता पळय वाडोवन स्लॅब तो सारको येतलो. आनी तुमी जर ही बिलां धाडटा जाल्यार तुमी जाल्यार टॅरिफ तरी कॅन्सल करता तो. जावं म्हयन्याक तुमी बील सारकें 30 डेजान बील आमकां धाडा म्हणजे आमकां तो स्लॅब वयलो आमकां भरचो पडचो ना. हर फावटी आमकां तुमी धाडटा बिलां आनी एकदां 3 म्हयन्याची बिलां येता, 2.5 म्हयन्याची येता, 2 म्हयन्याची येता. सो बील जर म्हयन्यान जर येयलें जाल्यार आमकां बील भरपाक बरें पडटलें न्हू आमच्या लोकांक. आमचे लोक जे आहा ते 10,000 15,000 जोडपी आहा गरीब लोक आहा. तुमी घरा पळयले 2 रूम आहा पळय तेका डिटेज म्हणजे तेका 6,500 रुपया बील येयला. पूण आमी फाटल्या बिलाक आमी रावले सगळ्या लोकांक रावले. एक बिल चुकला आसतलें फुडलें बिल गव्हर्मेंट बील आसतलें येवंक शकता म्हणून सेम तुमी परतून 55 डेजचेच बिल धाडटात. आतां 55 डेजाचे बील 54 डेजाचे बील आमी 2-3 म्हयन्याची बिलां केन्ना धाडूंक ना. बिल 45 डेजाची वयताली. फाटल्या वाटी पेनल्टी पडटली लोकांक. सो तेका लागून ती मागीर सरकारान फाटी घेतली. परत रिवायज बिलां येयली. जवळ जवळ 21,000 बिलां आमकां रिवायज करची पडली.
ती परत आमकां रिवायज दिवपाक मातसो टायम 10 दीस टायम त्याच्या खातीर पिरियड 54 डेज जालो. आता ह्या फुडें बिला आमचो प्रयत्न चालू आसा 30 डेज करपाचे. ह्या फुडले बिल तुका येतले 13 जुलय ते 12 ऑगस्ट इतल्या पिरियडाचे बिल येतले. ते 30 दिसाचे बिल येतले ह्या फुडें. इतले हांव शुवर सांगू शकता. तुमचं एक हे जाय की बाबा फुडल्या म्हयन्याच्या तुमकां 1 तारखेकूच बिल येतले. तुमचे कडून आश्वासन जाय मिडियाच्या फुड्यान तुम्ही सांगा बाबा ना फाटी ना फुडें बिल टायमार तुमकां बाबा हे टायमारूच येतले. तुमच्या कडसून आमकां जाता फुडले बिल तुमकां 30 दिसाचे येतले. 1 तारखेर येवचे ना मदीं येतले. मोदी हो म्हयन्यात येतले. 1 तारीख आम्ही 26 चालू जाता परवाने पावता आमच्या तिकडे वयता 8-10 तारीख जाता. पूण बिल येताना म्हयन्याचे बिल येतले. येताना महिन्याचे येतले ह्या फुडें. तिथं फाटी फुडें आनी उरचेत ना. ना फुडल्या म्हयन्याचे तुम्ही आनी हे करचे ना. ना फुडल्या महिन्यासर 30 परत मागीर ना, ना. चवथी कडेन ड्यू डेट आसतली मागीर भरपाची बिलाची. पर युनिट मातशे तेका रेट्स वाडलेले आसता. आनी मार्च, एप्रिल, मे, जून गरमेची ते आसले. ह्या वर्सा जुनानूय तितलो पावस पडूंक नासलो. ती म्हणून गरमी थोडी चड आसली. हेच जाली लोकांचे कन्झम्पशन वाडलेले आसता. लोकांक ते कळना. एसी बी चालू आसता. इवन दनपारची बी एसी चालू आसता. कन्झम्पशन चालू आसता. लोकांचे कन्झम्पशन वाडला आणि रेट्स वाडल्या त्याच्या खातीर बिल मातशें सुरू जालें. आयज आमी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आमचे जे कोलवाचे सज्जनगडान थंयसर आमी विजीट केली आमच्या ई कडेन. ताका सांगपाक कितें ही जी बिलां आयल्या की फाटल्या 1-2 म्हयन्या पयलीं आमकां एक बील येयलेलें ते अशेंच येयलेले 16,000 17,000 आनी सगळ्या लोकांक डबल बिलां आयिल्ली. ती डबल बिलां आयली त्या कारणान आमी गरमी बी आमी उगी रावले. परतून ह्या म्हयन्यान आमकां बिल येयलें पण सेम तशेंच येयलें 16,000 मागीर सेम लागला की 16,000 15,000 कोणाक 4,000 येयले कोणाक 10,000 येयले. आनी जे आमचे लोक जे आहा ते 10-15,000 लोक 1000 म्हयन्याक जोडपी आहा तांकां जर एक 6,000 7,000 बिल येयल्यार बाकीच्या भुरग्यांक खातले दितले कितें दितले. ताका लागून आमी एका जेईक आनी एक मेळपाक गेल्ले हांगासर. तांकां आमी बरोवन लेटरूय दिल्लेले आहा जे तुमचे स्लॅब जो आहा तुमी आमकां कितें 2 म्हयन्याचे बिल धाडटा. 2 म्हयन्यान बिलान कितें जाता स्लॅब वाडटा. एखादो आतां 500 जर आमचे युनिट जाले जाल्यार एका म्हयन्यान कितले जावंक शकता 250 युनिटाचेर आमकां जर धाडले जाल्यार आमकां स्लॅब कमी जावन तो बिल सारको कमी जाता. हे डायरेक्ट 2-2 म्हयन्याचे धाडटा. आनी तेतून तांचे फ्युअल चार्जीस म्हणा आनी कितें आहा भरपूर चार्जीस आहा ते आमचे लोक बेर करूंक शकना. जे लोक आमचे गरीब आहा पळय ते करूंक शकना. आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन. आतां ह्यो पॉवर मिनिस्टर आहा पळय तो पगारी घाल्ले कितें कर्मां करीत आसता. फाटल्या फावटी तेणी अशेंच एक इशू केलो लोकांनी रस्त्यार येयले तेन्ना ते कितें तरी पेनल्टी कमी केली. कोणी केली आमच्या चीफ मिनिस्टरान केली. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता आमचो सीएम जो आहा पळय तो हे काम करतलो म्हणून मागता. कित्याक न्हू हे आतां जे आमचे लायटीची बिलां आयल्या ती लोकांचे आमी हांगले तांकां कमी करा म्हणजे कमी करचे ना म्हणटा ते. पूण तुमकां म्हयन्यान बिल धाडटले म्हणटा ते. अशें खूबदां आमकां सांगून जाल्ले आहा तेंगेनी पूण धाडचे ना. जर हे धाडिना जाल्यार फुडल्या फावटी आमी कंज्युमरांना खंय तरी कोर्टाचे आमी पायऱ्यो चडटले आनी हांकां कितें ते हे करतले. जीएमसीचे पुराय कॅम्पस 5 स्टार करतले अशी घोषणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली. रस्ते पार्किंग भुंयगत वीज केबल्स हॉस्टेल अशी 500 कोटींची कामां मार्च मेरेन पुराय करतले. तशेंच दुयेंत्यांक जीएमसींतल्यान सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकात सहजतायेन व्हरपा खातीर उड्डाण पूल बांदपाचोय विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. जीएमसींत व्याख्यान सभाघराचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. सोमारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जीएमसी व्याख्यान सभाघराचें उक्तावण केलें. ह्या सुवाळ्याक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, आमदार मायकल लोबो आनी हेर संबंदीत अधिकारी हाजीर आशिल्ले. दुयेंत्यांक जीएमसींतल्यान सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकात सहजतायेन व्हरपा खातीर उड्डाण पूल बांदपाचो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तशेंच जीएमसीचो पुराय कॅम्पस 5 स्टार करतले. तातूंत रस्ते पार्किंग भुंयगत वीज केबल्स हॉस्टेल अशी 500 कोटींची कामां मार्च मेरेन पुराय करतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. Another 500 crores of rupees within a short span of a time आम्ही गोवा मेडिकल कॉलेजीतले हे इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करपा खातीर मोडपाचे आसा. ताज्या व्यतिरिक्त म्हणजे मायकलान ज्यो आत्तां गजाली सांगल्यो आमी पळयता की दिस टायप ऑफ 5 स्टार फेसिलिटीज आसल्या उपरांत आमचो पुराय कॅम्पस होय 5 स्टार आसप गरजेचो आसा. आणि तो पुराय कॅम्पस 5 स्टार करपा खातीर नॉट ओनली द टॉपिंग ऑफ द रोड बट एंटायर ब्युटिफिकेशन्स करपा खातीर अंडरग्राउंड केबलिंग आसतलो म्हणजे ताका लायटिंग आसतले गार्डन मेंटेनन्स आसतले आणि विथ द पार्किंग आमी जाता तितके बेगीन हातात घेता आणि जाता तितके बेगीन म्हणजे 5 स्टार कॅम्पस कंप्लीट करपा खातीर जीएसआयडीसी विल स्टार्ट दिस वर्क अँड विल कंप्लीट म्हणजे टिल मार्च पर्यंत ते एक वर्क आमी जाता तितके कंप्लीट करता. कारण गोवा मेडिकल कॉलेज इज अवर अपेक्स मेडिकल कॉलेज जाचेर सगळ्या गोंयकारांचो विश्वास आसा.
गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर विश्वास आहा म्हणजे हांगासर आशिल्ल्या दोतोरांचेर विश्वास आसा. फक्त गोंयचोच न्ही, सायड बाय नियर बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र म्हणजे सिंधुदुर्ग आसतले किंवा कारवार आसतले, हांचोय विश्वास हो तुमचेर आसा. उरता उरलो एक लॉंग पेंडिंग डिमांड which is the connecting of the super specialty to the Goa Medical College. हांव पर्सनली फॉलोअपूय करता किंवा टायम टू टायम. लास्ट टायम संदीप जेन्ना आशिल्लो आमचो GSIDCन, दॅट टायम वी वॉन्ट टू कनेक्ट म्हणजे इधर द कॅज्युअलिटी अदरवायज गोवा मेडिकल कॉलेज विथ द सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, तो कॅम्पस ताका इधर ओव्हरब्रिज किंवा ताका फास्ट ट्रॅक हे करून दिवपाक जाय. ताजोय प्लॅन आमी रेडी केला. हांवें ऑलरेडी फाटल्या दिसांनी कन्सल्टंट अपॉइंट करपाक लायला आनी होल कॅम्पस एज अ वन कॅम्पस हो जर आमी डेव्हलप करपाक शकले, इट विल बी वन ऑफ द ब्युटिफूल कॅम्पस. तो ब्युटिफूल कॅम्पस जालोच, बट जितक्या जाता तितक्यो बेगीन if you want to shift the patient either from the casualty to the super specialty, otherwise from the here any OT to the super specialty, तर तितक्याच ताका एम्ब्युलन्सीत घालून तेवटेन व्हरचू पडपाक जायना, तर ताका डायरेक्टली जे आसा पळय कनेक्टिव्हिटी ही दिवपाक जाय. हे म्हज्या तकलेंत आसा. ताकाय लागून आमी सगळ्यात चड भर हो ताजेरूय दिता. मजगती ऑनलायन अपॉइंटमेंट व्यवस्थे उपरांत आतां ऑनलायन OPD पद्दत सुरू करपाची गरज मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्या. दुयेंतींनी आपले वैजकीय अहवाल ऑनलायन शेअर करचे आनी दोतोरांनी ते तपासून गरजे प्रमाण ऑनलायन वखदां दिवची अशी सुचोवणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या. हालींच तुम्ही ऑनलाईन अपॉइंटमेंट सिस्टम गोवा मेडिकल कॉलेजीन सुरुवात केला. माझे तर म्हणणे आसा की ऑनलाईन OPD सिस्टम जी फाटली पेंडिंग आसा ती जाता तितके बेगीन सुरू करची, जेणे करून गोवा मेडिकल कॉलेजी वयलो प्रत्येकाचो येवपाचो लोड हो कमी जावपाक जाय. वाय एव्हरीवन शूड जस्ट टू कम फॉर द प्रिस्क्रिप्शन. तो फक्त येवन पळयतलो, त्याचे प्रिस्क्रिप्शन घेतलो आनी परत वयतलो. ऑल द वे फ्रॉम द पेडणे आनी काणकोण आमी जर ऑनलाईन OPD जर सुरुवात केली आसत, तर पीपल विल हॅपी. म्हणजे वॉट एव्हर द रिपोर्ट्स दे सेंड ऑन द व्हॉट्सअप, यू विल चेक द रिपोर्ट अँड यू विल प्रिस्क्राईब फ्रॉम हियर ओनली. म्हणजे 50% ऑफ द पेशंट जे OPD घेता ते ऑनलाईन OPDतल्यान कमी जावपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. दारबांदोडेचो साखर कारखानो बंद जाले उपरांत नियमीत आणि कंत्राटी पद्दतीचेर कामाक आशिल्ल्या कामगारांचे हाल जाले. 2014 वर्साच्यान केल्ल्यो मागण्यो पुराय जावंक ना म्हणून कामगारांनी तिडक उक्तायल्या. चवथ लागीं पाविल्ल्यान आतां करचें तरी कितें असो प्रश्न कामगारांनी केला. तेन्ना आतां तरी आमचो विशय चवथीच्या पयलीं सेटल करचो आनी उरिल्ली थकबाकी दिवची अशी मागणी कामगारांनी केल्या. 16 जुलय 2026 आमची सेक्रेटरीएटान एक मिटींग जाली. आमचे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी IAS ऑफिसर मिस्टर निखिल देसाय, एडमिनिस्ट्रेटर आणि डेप्युटी लेबर कमिशनर आणि डायरेक्टर आणि आमचे दोन्ही युनियन मेळून आमचे सेटलमेंट हो इश्यू आसलो जे VRS म्हणटा तो. आणि तेजेर आमकां जी मिटींग जाली तेजेर बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी एग्रीकल्चर सेक्रेटरीन आमकां एक एश्युरन्स दिलें की तुमचे जे कितें डिमांड्स आज मेरेन 2014च्यान ते आज 2026 पर्यंत जे कितें डिमांड्स आसा ते तुमकां आमी कन्सिडर करता आनी तुमचो जाता तितलो बेगीन ऑगस्टा पयलीं सेटलमेंट करता आनी तुमकां आमी हो विशय तुमचो सदांचो विशय बंद करता. दर दिसाचो आमचो पगाराचो जो आमकां त्रास जाता तो सुद्दां हेच्यान फुडें विशय येवचो ना आनी तुमचे सगळे जे डिमांड्स आसा ते आमी कंप्लीट करता. आमी तेज्या उपरांत तयारीक लागले आनी आमची सगळी फायल रेडी करून आमी तांकां धाडलेली आसा. पूण आज मेरेन आमकां तेज्या उपरांत कांयच खंयच्यानूच कांय रकाद येयल्लो ना. बरो रिस्पॉन्सूय म्हाका दिसना येता असो, कित्याक खूब तेंप जालो आनी थंड विशय आसा. तर आमी आयज ह्या माध्यमांतून सरकाराक आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक विनंती करूंक सोदता की त्यांनी हो विशय जो आसा जो आतां चड लांबणेर न धाडून आमचो विशय हो ताबडतोब सेटल करचो. आनी तशेंच जे आमचे कोण आमदार आसा किंवा जो कोण आमचे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आहा जे लिंक आसा ह्या संजीवनी साखर कारखान्याक त्यांनी सुद्दां ह्या विशयाचेर सारको एक गंभीर म्हणजे वर फुटिंगाचेर घालून हो विशय आमचो मोकळो करचो आनी आमकां बरो तेंको दिवचो हे आमी ह्या माध्यमांतसून मागता. मी आयज संजीवनीच्या सेटलमेंटा लागून हांगा सगळे आमी कामगार जमलेले आहा. म्हाजी विनंती इतकीच आहा की सरकारा कडेन आमचो जो सेटलमेंटाचो प्रश्न तो बेगीन सोडोवची आनी तशेंच आमचे लोकल आमदार आहा गणेश भाऊ तेजे कडेनूय आमी हो प्रश्न व्हरतले. तेणें बी मातशें आमच्या हे विशयाचेर लक्ष दिवची आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान हो प्रश्न आमचो बेगीच्या बेगीन चवथी पयलीं सोडोवचो. तरुण तेजपाल हाका शरण येवपा खातीर मुजत वाडोवन दिवपाच्या अर्जाचेर सोमारा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जाली. ह्या सुनावणे वेलो निकाल राखून दवरला. बंदखडींत शरण येवपा पासून सूट मेळची ह्या खातीर सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केल्लो. मात सरकारान ह्या मागणेक विरोध करीत शरण येवपाक सूट न मेळची असो युक्तिवाद केल्लो. 2013 वर्सांतल्या लैंगीक अत्याचार प्रकरणात मुंबय उच्च न्यायालयाच्या
गोंय खंडपीठान तरुण तेजपालाक दोशी थारायत 10 वर्सांची बंदखणीची ख्यास्त सुनायली. ह्या प्रकरणात आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा कडेन सगळ्यांचे लक्ष लागून रावला. दक्षिण गोंयच्या सारजोरा वाठारात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका 42 वर्साच्या दादल्याक मरण आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण इलेक्ट्रीक दुचाकीक कारीन फाटल्यान नेटान धपको दिल्ल्यान ही दुखेस्त घडणूक घडली. ह्या घडणुकेक लागून वाठारात दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा. मजगतीं ह्या वाठारांत लोकांक सातत्यान ॲम्ब्युलन्साचो त्रास जाता अशें आरोप थळाव्यांनी केल्या. आज म्हाका इतली दूख भोगता सांगोंक. इट इज अ व्हेरी सॅड स्टेट. सॅड म्हणल्यार सॅड. एक्सिडंट जाला हिंगा आमच्या रस्त्याचेर दांडेवाडो सारजोरा रोड. फाटल्यान हाडून मारल्या तेजेर. फाटल्यान हाडून मारल्या आनी तो ही इज व्हेरी सिरियस. 40 मिनट्स आतां एम्ब्युलन्साक फोन मारल्यार आजून पासून एम्ब्युलन्स ना. वी कॉल द पुलीस. हांवें आमगे लोकल PIक फोन मारलो. PI डायगोसरान रोखडे पुलीस धाडले आनी पुलिसांनी उबारून आनी तो व्हेरी हेवी ही वॉज. तेका पुलिसांनी आनी रमेश तुवें बी तेका उबारून गाडयान गायला आनी तेका थोयला. अँड आय होप गॉड सेव्स हिम. व्हेरी सॅड टू से. एम्ब्युलन्स आतां पासून एम्ब्युलन्स ना. ऑर जालें एम्ब्युलन्स ना. सो एम्ब्युलन्स कित्याक दोत्ताय आमी? एमर्जन्सी. ही एमर्जन्सी आतां तो हिंगा म्हाका दिसना. आय डोंट थिंक तो आहा म्हूण. बट पुलिसांनी तेका वयला. एम्ब्युलन्स म्हळ्यार आज हो तिसरो एक्सिडेंट. हांव आतां काल कोच्यांचो फोन मारता. आसोलना एम्ब्युलन्स आसता. आसोलना एम्ब्युलन्स ना. काल तेको विचारलें बाबा आसोलना एम्ब्युलन्स कितें जालां? आउट ऑफ रोड म्हणटा. हांवें म्हणलें न्यू एम्ब्युलन्स तुमची आउट ऑफ रोड जाल्या हें कितें? ती सारकी लोकां हें मरे आतां हिंगा एम्ब्युलन्स आजून पसून पावलो ना. आतां हे एक्सिडेंट जाल्यार ऑलमोस्ट 2 वर जाली. आसोलना एम्ब्युलन्स आउट ऑफ रोड म्हणटा. कुंकळ्ळे ना. तेंय गेल म्हणटा. बाळ्ळी ना. सांवड्डेसून येता म्हणटा. सांवड्डेसून ना. हे लोकां फकाणेच करता जाल ना. पेडणे ते काणकोण मेरेनच्यो नगरपालिकेच्यो वेंचणुक्यो आजुनूय जावपाच्यो आसात. गोंयभरांत 11 नगरपालिकेत सरकारान आपलो खास मनीस दवरिल्ल्याचो दावो काँग्रेसीचो फुडारी सावयो पुतिनोन केला. गोंयांत जावपी नगरपालिका वेंचणुकेची तयारी सुरू जातकीच वेंचणूक नोंदींतल्या संभाव्य अनियमीतताये विशीं काँग्रेस पक्षान वेंचणूक आयोगा कडेन हरकत उक्तायल्या. पात्र आशिल्ल्या मतदारांच्या वळेरींतल्यान नांवां वगडोवपाक शकतात असो हुस्को ताणें केलेलो आसा. मतदारांनी आपली नांवां वेंचणूक वळेरेंत येतात काय ना ते बेगोबेग तपासचे अशें ताणें सांगिल्लें आसा. म्युनिसिपल इलेक्शन्स 11 म्युनिसिपल इलेक्शन्स ऑल ओव्हर गोवा हाचे इलेक्शन्स ड्यू आसात आनी ड्यू आतां न्ही ते दे आर ड्यू सिन्स लॉंग टायम. थोडी ड्यू जाल्ली मार्च म्हयन्यान मार्च 2026 मागीर थोडी ड्यू जाल्ली मे 2026 आनी जी म्युनिसिपल कावन्सिल्स आहा म्हणटा ती मर्मागोवा, मारगांव, म्हापसा, कुडचोरे, बिचोली, कुंकोली, केपें, काणकोणा, वालपय, पेडणे आनी सांगे ह्या 11 म्युनिसिपालिटीक आजच्या दिसाक इलेक्टेड बॉडी ना. कित्याक तांचो टर्म सोंपलो आनी गव्हर्मेंटान सामकें आपल्या फाव जात कन्विनियंट जाता त्या प्रमाणे एडमिनिस्ट्रेटर लायिल्ले आसा ह्या सगळ्या 11 म्युनिसिपालिटीक. मार्च म्हयन्यान एक नोटिफिकेशन काडलें फॉर डिलिमिटेशन ऑफ वॉर्ड्स आनी थंय डिलिमिटेशन ऑफ वॉर्ड्स करता आसतना वॉर्ड्स देंवयल्ले. कितलेशे मारगांव जावं मर्मागोवा कितलेशे वॉर्ड्स देंवयल्ले. आनीक लोकांची ऑब्जेक्शन सजेशन मागयल्लें आनी त्या टायमारूय बी आमी दिल्लें. 7 एप्रील 2026 आमी आमचें ऑब्जेक्शन फायल केल्लें. कितल्या लोकांनी बी फायल केल्लें फ्रॉम वेरियस म्युनिसिपल कावन्सिल्स आनी सबसिक्वंटली ते स्क्रॅप जाले. इट इज with regard to the same issues that even are seen today. जे इश्यूज आमी तेन्ना पॉयंट आवट केल्ले ते अजून पासून तशेच आसा. म्हळ्यार हें कितें सजेस्ट करता? हें सजेस्ट करता की पयलीं सद्या गव्हर्मेंटाकूच नाका इलेक्शन केल्ली. तांकां आपले एडमिनिस्ट्रेटरा थ्रू ही सगळीं 11 म्युनिसिपालिटीज चलोवपा जाय. तांकां जाय ते तांचे मनमानी चलोवपा जाय आनी ते खातीर तांकां एडमिनिस्ट्रेटर गरजे आसा. फाल्यां सपोज म्हणटा आमकां एक वॉर्डाक कितले वोटर आहा तें खबर ना. जेन्ना एक्चुअल इलेक्शन जातले आनी 200-300 वोटर सडनली एड जातले. खंयच्यान एड जाले आनी कशें जालें तें कोणाक कांय खबर आसपाना. सो द नंबर ऑफ वोटर्स फॉर ईच वॉर्ड डिलिमिनेटेड हॅज टू बी देर. दॅट इज मॅन्डेटरी इफ यू आर अनाउन्सिंग डिलिमिटेशन ऑफ वॉर्ड्स. इलेक्शन फेस करपा नाका कित्याक तांचो परिणाम तांकां खबर आसा. सो ह्या आमचे रिप्रेझेंटेशना थ्रू आमी तांकां सांगिल्लें आसा जातले बेगीन हें रेक्टिफाय करा, रिनोटिफाय करा विथ द नंबर ऑफ वोटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल. हे पॅच वर्क आहा तें परतून करेक्शन करचें आनीक इलेक्शन्स आहा तीं जाता तितली बेगीन कंडक्ट करचें म्हणून हो आमी डिमांड घातिल्लो आसा.
दक्षिण गोंय हॉस्पिटलांत MRI आनी किमोथेरपीची सेवा सुरू जाल्ल्यान दुयेंतींक व्हड फायदो जाला. ही सेवा आतां दक्षिण गोंय हॉस्पिटलांत उपलब्ध आशिल्ल्यान ह्या उपचारा खातीर खास करून GMCत वचपाची गरज पडची ना. दर दिसाक 1000 ते 1500 दुयेंती वेगवेगळ्या OPD खातीर हॉस्पिटलांत येतात. दुयेंती ह्या सुविधे खातीर लोकांचो त्रास आनी प्रवास उणो जाल्लो आसा. तशेंच दुयेंती आनी तांच्या कुटुंबाक व्हडली थाकाय मेळिल्ली आसा अशें दक्षिण गोंय हॉस्पिटलाचे दोतोर राजेंद्र बोरकारान सांगलें. MRI facility has been started from last month, and last 2 months we have started with daycare chemotherapy center, district daycare chemotherapy center, and we are always full in the sense we have given number of patients in our hospital, and those many patients come here and get the treatment. Special dedicated doctors, trained nurses, and MTS is allocated for this reason. ध्यान फाउंडेशनाच्या याचिकेचेर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठात सुनावणी जाली. मात ही सुनावणी राखून दवरल्या. ह्या प्रकरणाचेर ह्यान पयलीं जाल्ल्या सुनावणेचोय निकाल राखून दवरिल्लो. मात नव्या जाल्ल्या युक्तिवादा उपरांत उच्च न्यायालयान परतून एकदा आदेश राखून दवरला. जनावरां ज्या वाठारांत स्थलांतरीत केल्ली त्या सुवातेची पळोवणी करपाची इच्छा ध्यान फाउंडेशनान उक्तायला जाल्यार योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पाळून तांकां सरकाराची हरकत नाशिल्ल्याचे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आदवोगाद प्रवीण फळदेसायान सांगलां. मडगांव SGPDA मार्केटांतलो कोयर वेवस्थापनाचो प्रश्न गंभीर जायत आसा. बाजारांतली उदका पुरवण, कोयर एकठांय करपाक अनियमितताय, तुंबलेली गटारां आनी दुरुस्तीच्या कामांचेर दुर्लक्ष जाल्लेलें आसा अशें मार्केटांतले विक्रेते सांगतात. पालिकेन कोयर काडप बंद केल्ल्यान पार्किंग सुवातेचेर कोयराच्यो राशी साचल्यात. मजगतीं पालिकेन पत्रां धाडून लेगीत SGPDA ओलो आनी सुको कोयर वेगळो करून दिनात. तांकां आनीक एक पत्र धाडला. तशेंच मार्केटाची संयुक्त पळोवणी करची म्हणून जिल्लो अधिकारी आनी गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकूय पत्र धाडला अशें पालिकेचो मुखेल अधिकारी सांगता. आमचे आयज मार्केटां असली परिस्थिती जाल्ली आहा की लोक आमचे कस्टमर येवपाक भिता. तुम्ही पळोवपाक शकता फाटल्यान इतली घाण जाल्ली आहा. हें उदक कसलें खबर ना. हितून डेंगू, मलेरिया सगळे जावपाचे चान्सीस आसा आनी हेज्या पयलीं जालेय बी. आनी आमी SPDक खूब पाटी लेटर केल्या की खूब पाटी मेळ्ळ्या तांकां की सांगपाक की तुमी हेजी कितें टेक केअर करा. एक गटर जावं की गार्बेज जावं हांगा कांय व्यवस्थीत ना. सध्या मार्केटाची हालत बिगडलेली आहा. तेजेर कोण एक्शन घेयना. चेअरमॅनाक मेळ्ळ्या आमी, MSक मेळ्ळ्या, सगळ्यांक सांगिल्लें की अशी अशी आहा. तेंच्यांनी म्हणिल्लें आमी एक्शन घेता. आतां ते एक्शन घेवपाक लागले 1 वर्स जालें ते अजून एक्शन जावना. तर आमची एकूच मागणी सगळ्या गव्हर्मेंटा कडेन, आमच्या SPD कडेन की बाबा आमच्या मार्केटाची तुम्ही टेक केअर करा. कित्याक ना जाल्यार आमी वेंडर अशीच मरतले आनी हांगा कस्टमर कोण ना, कोण एकलो येना. कळ्ळें न्ही. घाणीक लागून आतां फाटल्या भुरगे स्केटिंग करता, बारीक बारीक भुरगीं. फाल्यां तांकां कितें जालें जाल्यार हेजो जबाबदार कोण. आमचो एक प्रश्न निर्माण जालो आख्ख्या मार्केटा तर्फेसून की बाबा हांगा मार्केटाक कोण टेक केअर करपाक ना काय मार्केट बेश्टें पडला काय. हेजे मुखार हे मार्केट गार्बेज जालें जाल्यार काबार. आमी काबार, सगळे काबार. तर हेच आमचे कडेन SPD कडेन एक मागणी आहा की तुमी हेजेर कितें जाता तितके बेगीन एक्शन घेवन एक क्लिनिनस करून एक गटरां जावं हे सगळे मातशें तुमी आमच्या मार्केटाक सेफ करचे. तुमचो वेस्ट कलेक्ट जाता तोय कशी हांगा स्टाफ उणो आहा तेंचो पयलीं सद्याक. आनी तेंचे कडेन जो लिमिटेड स्टाफ आहा तो त्या भाशेन मॅनेज करपाक पावना. ते काडटा हांगा हाडून उडयता. एक्चुअली रस्तो आख्खो रस्तो हांगसून कस्टमराक लागून रस्तो, बट हांगा कस्टमर कोणूच भिता, मार्केटाकूच येना. म्हणटा तुमच्या मार्केटाक कितें वायट बरें जालें कोण रिस्पॉन्सिबल. ताका लागून हांगा लोकूच पावना आतां मार्केटाक. After informing this, technical engineer also inspected the site. We sent a letter to the collector to inform the SGPDA to take action. Also appropriate legal action under Section 5 of the Environmental Protection Act 1980 for continue the violation or despite of private complaint. Also we also forward letter to the Pollution Control Board, Member Secretary dated 18/8/2026 in respect of the said. We also informing the SGPDA to take segregated all the waste, and we will also deputy supervisor take monitoring that waste should not be violated in their jurisdictions.
गोंयचो फुडार आनी गोंयकारांची सपनां पुराय करतलो तरी कोण? राजनितीच्या चेपणापणात लोकशाही चिड्डल्ला असो आरोप फादर विक्टर फेर्रांव हाणें केला. गोंयकार लोकांच्या आकांक्षांचें प्रतिनिधित्व करपी खंय मेळटलो असोय प्रश्न ताणें केला. वेंचणुको लडयतलो जाल्यार लोकांची मनां वळखात. गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपणाची ही भावना समजून घेवप गरजेचें आसा. भाजप सरकाराच्या प्रशासनान गोंयच्या लोकांची सपनां मोडून उडयल्यात आनी आतां काँग्रेसूय तांच्या पावलार पावलां मारतना दिश्टी पडटा. जाल्यार लोकांनी काँग्रेसीक परत कित्याक सत्तेर हाडचे असोय प्रश्न ताणें उपरासला. Can we go on dream in Goa? Has Goa become a land of lost dreams for Goans? हाकाच लागून म्हाका आनीकूय कितें विचारचें दिसता. Who can represent the Goan dream? Who can embody the will of our Goan people? सद्याक ऑपोजिशन जे आसा ताचेर नदर मारल्यार एवरीथिंग इज इन डिझायरिंग. Every opposition party is in self-engrossed environment. The issues of Goa, the dreams of Goan people do not matter. At the moment, at least it appears that BJP has destroyed these dreams of our Goan people. जशें BJPक जाय अनभक्त, जशें BJPक जाय अनविश्वास दवरपी, दिमाग ना चलोवपी, तशें काँग्रेसाकूय जाय अनभक्ती, अनविश्वासी गोंयचे लोक आनी काँग्रेसमॅन. आनी ह्या बसत बाबा भयणानो म्हाका मातशे प्रश्न आयलो. वॉट डू वी हॅव टू चूज बिटवीन दीस टू पार्टीज? पळोवंक गेल्यार बारीकसाणेन काँग्रेस बिहेव्स लायक बीजेपी. आपलें घरूच ताऱ्यार घालिनात आनी आमचे ओजे घेवन तुमी खंय येतले. आमची ड्रिम्स तुमकां रिप्रेझेंट करूंक जातले. तुमचेंच घर सारकें ना. चडशे दिमागी स्वाभिमानी गोंयकार बीजेपी नाका. बट इफ काँग्रेस इज बिहेविंग लायक बीजेपी जाल्यार आमकां काँग्रेस कित्याक जाय? आमच्या लोकांचे मन, द विल ऑफ आवर पीपल ऑफ गोवा कोण एम्बॉडी करीत काय? काँग्रेस सद्याक रेजिस्ट कशें करता, अलायन्सूच करून. पीपल वॉन्ट्स अलायन्स. सुसेगाद खरें. वी हॅव टायम ऑन आवर हँड्स. वी कॅन रिफ्लेक्ट, वी कॅन थिंक एंड वी कॅन एक्ट. पुरो सगळे पॉलिटिकल पार्टी गोंयकारांक आनी गोंयकारांचे विल एम्बॉडी करून. तेच बरोबर टू ड्रीम द ड्रीम ऑफ गोवा आमकां धांक आसा. आमी स्वाभिमानी, दिमागी आनी ह्या खातीर आमी बेश्टेच आमचें ओजें तुमच्या माथ्यार घालना. आमी अनभक्ती गोंयकार न्हय, अनभक्त. आपूण जिखतलेच म्हूण पयलेच चिंतता. एज इफ दे आर द एंटायटल्ड टू विन. कित्याक काँग्रेस ना, बीजेपी नाका म्हणल्यार काँग्रेस जाय जाता. आनी कशें जावंक जाता? इफ यू कांट एम्बॉडी द विल ऑफ आवर पीपल. हो प्रश्न सगळे गोंयकारांक, दिमागी आनी स्वाभिमानी गोंयकारांनी चिंतूंक. ह्या आशिल्लें गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.